लोकसभा वेंचणूक लागीं तेंकता तशे आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। भाजपा सारख्या लाचार पक्षान उमेदवाराक लाचार केलो म्हूण आप फुडारी अमित पालेकराचो आरोप। 25 वर्सांनी नॉर्थ गोवान एमपीन कितें केलां हाजें उत्तर कोणेच दिवना न्ही। 25 वर्सां नॉर्थ गोवा एमपी मंत्री असून काय करूंक शकलो ना, तो ऑपोजिशनान आशिल्लो। मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग एन ऑपोजिशन ही नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। बट हांगा 25 वर्सां आमचो जो एमपी आसा तो पावरान आसा, मिनिस्टर आसा। बट नॉर्थ गोवा खातीर कितें तुमी एक म्हाका समथींग एक अशी गोष्ट सांगा जी तुज्या दोळ्यान अशी भरपाक शकता की बाबा या ही गोष्ट केला म्हणून काय ना। म्हणजे ताका मान खंय आसा, ताका तांणी लाचार करून दवरला आनी आज बीजेपीची लाचारी म्हणून ताका आज नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेटचो दिला। सो दिस इज अ लाचार कॅन्डिडेट, लाचारीचो कॅन्डिडेट। एक म्हणजे जो कॅन्डिडेट ताका लाचार करून दवरला आनी एक जी पार्टी या लाचार जाल्यार कॅन्डिडेट दुसरो दवरत जाल्यार पडटलो म्हणून ताच्या भयान ताका दिला। बट दिस टाइम आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट। अमिताच्या आरोपा उपरांत भाऊचे कडले आपणे कामां केली म्हणून लोकांनी 5 फावटी जिखून दिलो। कापास्ताद आसा जाल्यार जिखून दाखयात, भाऊची विरोधकांक चॅलेंज। लोकांक सांगले मी लोकांक सगळ्यांक खबर आसा हे डीजेचे सॉंग करता, डीजेचे सॉंग करता पण अपवादाच्या क्रमांकान स्ट्रॉंग स्टेटमेंट केला की लाचार कॅन्डिडेट बीजेपीचे लाचार कॅन्डिडेट कुठले असो लोक निवडून दितात न्ही, लोकांनी निवडून दिले 5 फावटी असं कोणाक कापसता निवडून दाखयतले। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।